जीसीएन वेंचणूक कोफुसांव कोर्टात गेल्या उपरांत आदली वेंचणूक समिती बरखास्त करून नवी 3 वांगड्यांची वेंचणूक समिती नेमल्या। नव्या समितीन चेतन देसायाचे अध्यक्षपदाचे नामांकन रद्द केले। 39 क्रिकेट क्लबांनी दिल्ल्या वेळात जाय ती माहिती दिवंक नाशिल्ल्यान तांचो मतदानाचो अधिकार काढून घेतला म्हण जीसीएन कोर्टाक सांगला। मात त्या 39 क्लबांचे अध्यक्ष वा सचिव मतदान करूंक शकतात म्हण जीसीएन स्पष्ट केला। बुधवारा ही केस फुडें आयकतले। मंगळारा हायकोर्टात जीसीएचे प्रकरण आयले। जीसीएन आदली वेंचणूक कमिटी रद्द करून रजनीकांत लावाणिसाच्या फुडारपणाखाला राजेश आमोणकार आणि अरुण तळावलीकाराची 3 वांगड्यांची नवी समिती नेमल्या म्हण कोर्टाक सांगले। नव्या कमिटीन चेतन देसायाचे नामांकन रद्द केला। Chetan Desai his nomination has been rejected in both president also and ordinary member also, because he has written his club's name also wrongly. He doesn't remember which club he represents. He represents actually, as per his whatever list he has given, is Sunny Sports Club, and he has signed as Sunny Cricket Club. How you can allow him? And second, one more blunder they have made. He's filing a post for a president. He only has proposed the other 2 of his friends. So they are also gone, because when you are filing for a president, you cannot give proposal. 12 जूनाक वेळ सोंपलो तरी 39 क्लबांनी जाय ती माहिती दिवंक नाशिल्ल्यान तांचे मतदानाचो हक्क काढला म्हण जीसीएन हायकोर्टाक सांगले। ह्या क्लबांचे फक्त अध्यक्ष वा सचिव मतदान करूंक शकतात म्हण जीसीएन कोर्टा मुखार स्पष्ट केला। Election committee has given time about for these 39 clubs, which was given till 5 o'clock today, and to our surprise only 4 clubs have given their names, and they are telling that these are not an official committee, not this committee, illegal committee, whatever it is, legal or illegal. See, the basic thing you have to understand that the contestant, like if I am contesting for the post of president, I must know well in advance who are my voters. आदले कमिटीचो अध्यक्ष अपात्र थारल्या उपरांत बाकीच्या वांगड्यांनी राजीनामे दिल्ले। नवी कमिटी निमण्या खिणाक केल्ल्यान जीसीएक माहिती दिवंक वेळ मेळना म्हूण 39 क्लबांच्या वकिलान आर्ग्युमेंट घालो। हायकोर्ट ही केस बुधवारा फुडें आयकतले। प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार आनी दिनेश करपी। समान नागरी कायदो पुराय देशात लागू जावंक जाय। गोंयची राज्यपाल मृदुला सिन्हान गोंयचे भशेन समान नागरीक कायदो देशभर चालीक लावचो म्हूण विशय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कडेन काडला। निकतीच तिणें दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बरोबर गोंयचो समान नागरीक कायदो, गोंयकाराचो एकचार आणि स्वच्छ भारत अभियानाचेर चर्चा केली। यहाँ की राजनीति की सब परिस्थिति, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यहाँ समाज में हारमोनी है, ये सारी बातें मैंने कही। हमने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत दिनों से मैं इसके लिए प्रयास करती हूँ, सारे देश में लागू होना चाहिए जैसे गोवा में है, और उसके कारण गोवा में हारमोनी है और सरकार भी ठीक ठाक चल रही है। ये सब बातें थोड़ी सी बताई। पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदीन ढवळीकराच्या बनावट डिग्री वादाचेर उलोवंक ती तयार जाली ना। मात देशभरात सध्या जो बनावट डिग्रींचेर वाद चल्ला ताचेर तिणें मत उक्तायलें। मैडम, ये फेक डिग्री के बारे में एलिगेशन कर रहे हैं। नहीं, इसके बारे में मैं डिटेल नहीं जानती हूँ, तो मैं आपको नहीं बता। मैडम, अभी इंडिया में फेक डिग्री का बहुत इशू चल रहा है, इसके लिए आपका चलिए कोई बात नहीं, फेक चल रहा, दुनिया में तो बहुत बुराई है। चावल की थाली में हम लेते हैं भात पकाने के लिए, महिलाएं लेती हैं, उसमें बहुत सारे कंकर हैं। एक एक कंकर को चुन चुन के महिलाएं जैसे बाहर निकालती हैं। जो भी प्रदूषण आया है वो धीरे धीरे निकलेंगे। इतना बड़ा समाज है। आप आवरपी संघटनांक बिगर सरकारी संघटना म्हणप खंय बरोबर न्ही। सरकारान ही पद्धत बदलची म्हूण तिणें मुद्दो काढला। मेरी एक मान्यता है, आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि ये वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन को अपने को इंट्रोड्यूस कराते हुए एनजीओ नहीं कहना चाहिए। एनजीओ जो नाम है नॉन से शुरू होता है, तो जो वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है वो समाज के निर्माण में पॉजिटिव काम करते हैं। नाम उनका नॉन से कैसे चलेगा? एनजीओ नहीं कहना है। मैंने ये बात प्लानिंग कमीशन में भी कही, वहाँ एनजीओ शब्द हटा दिया गया है। आज मुझे थोड़ा समय कम था तो मैंने कहा कि मैं बाद में अभी लिखित रूप में सरकार को भी भेजती हूँ। एनजीओ नहीं, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन। प्रुडंटा खातीर महेश गाडी आणि ओमकार फळारी। साळगांव चोगम रोडार सकाळी एक्सिडेंटात एकलो गेलो। मोटरसायकल आणि मोटारी मदीं एक्सिडेंटात 50 वर्साचो शिवा कोळंगुटकार आगताक गेलो। कोळंगुट सावन साळगांव वटेन येतले मोटारीन मोटरसायकलीक धपको दिलो। गाडयेन खंय ताका ओडीत व्हेलो। मोटरसायकल सामकी काबार जाल्या। गाडयेच्या पात्रांवाक पुलिसांनी धरला। मोटार रॉंग सायडीन येताली म्हूण पुलीस सांगतात। शिवा कोळंगुटकार मंगळारा सकाळी साळगांव सावन पेट्रोल पंपा वटेन येतालो। फुडल्यान आयिल्ले गाडयेन ताका धपको दिलो आनी ताका ओडीत व्हेलो। मोटरसायकल सामकी काबार जाल्या। शिवा आगताक गेलो। एक्सिडेंट असो जालो, तो पेट्रोल पंपार पेट्रोल घालपाक वयतालो
आणि ती जी व्हॅन असली ती रॉंग सायडीन येऊन त्याचेर मारली. तो ॲक्सिडंट ते 7:20च्या दरम्यान ते 7:30च्या दरम्यान भितर जाल्लेलो आसा. आणि 108 पावोंक ना म्हणून आमी ताका आमच्या रवटान घालून PSC कांदोलीम व्हेलो. थंय दोतोरान ताका घोशीत केलो. गाडयेकार दिल्लीचे कमल राजाक पोलिसांनी ताब्यात घेतला. फुडली चवकशी चल्ल्या. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फडटे. नगरपालिकांच्या वॉर्डांचें डिलिमिटेशन पालिका मंडळाच्या मागणेवयल्यानच केलां. सगळ्या वॉर्डांनी समान मतदार आनी वाठार आसचो म्हणून डिलिमिटेशन करतात. नगरविकास मंत्री फ्रांसिसान आरोपांक जाप दिल्या. फ्रांसिसान आपल्या पुता खातीर फावो तसो वॉर्ड तयार करपाक म्हापशां डिलिमिटेशन केलां असो आरोप जाता. फ्रांसीस म्हणटा विधानसभेक खंय ताका 75% मतां पडिल्लीं. ताच्या पुताक वेंचणूक लडोवपाची आसल्यार तो खंयच्यानूय वेंचून येवंक शकता. सगळ्या वॉर्डांनी समान मतदार आनी वाठार आयल्यार वॉर्डा प्रमाण बरे तरेन वांटून कामां करूं येतात. पालिका वॉर्डाचे डिलिमिटेशन करचें म्हूण पालिकांनीच थाराव घेवन सरकाराक सांगिल्ले अशें नगर नियोजन मंत्री फ्रांसीस डिसोजा म्हणटा. Why I'm doing delimitation is to rationalize the wards. थोड्या कडेन population चड आसा and there's a demand from Mapsa Municipal Council, Murmagaon Municipal Council, Margaon Municipal Council. It's not because I want to do delimitation. Delimitation was demanded by the various councils. त्यांची resolution डायरेक्टराक गेल्ली आहा आनी तितून तांकां दिसता कितें थोड्या वॉर्डांक इतकी एरिया व्हडली आहा आनी थोड्यांक बारीक आहा. बारीक आहा तांकां फंड्स बरे गावतात म्हणजे पावतात आनी मोठ्या आहा तांकां पावना फंड्स. सो सगळे तर बरोबर जाता इक्वल जाय जाल्यार इक्वल पयशे गाव जाल्यार सगळ्याचो विशय सुट्टा. फ्रांसिसान आपल्या पुताक जागो करून दिवंक आपणाक जाय तशें म्हापशा डिलिमिटेशन केला असो आरोप जाता. ताचेर फ्रांसिसान अशी जाप दिली. म्हाका 42 बूथ आहा म्हापशां. 42 बुथांचेर लीड गावला आनी खंयसरूय धरयता म्हणजे पुता म्हाका वॉर्ड कित्याक जावं. And there is a demand from so many people for him to come and contest. It's not decided yet. As on today, after delimitation, reservation is a huge issue. You have 33% women, 27% OBC, 12% ST. हे सगळे करून उरता तो जनरल. It's not that easy. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकार. संवसाराक एकचार आनी शांतीचो संदेश दिवपी पारोडेश्वर बाबाच्या कुडीचेर मंगळारा अंतिम संस्कार करून ताची समाधी उबारली. पारोडेश्वर बाबाक बेतोडेच्या मठांत समाधी दिल्या. ताचे पयलीं सांजे 3 मेरेन हजारांनी भाविकांनी बाबाच्या कुडीचें निमणें दर्शन घेतलें. पारोडेश्वर बाबाक सोमारा काळजाच्या आघातान मरण आयिल्लें. बुधवारा निमण्या संस्काराच्या विधी वेळार मुख्यमंत्री पार्सेकार, रमाकांत खलप, सुभाष शिरोडकार, क्रिस्तोफर फॉन्सेका धरून हेर पक्षांचे फुडारी आसले. ह्या वेळार मुस्लीम आनी ख्रिश्चन भाविकय मोठ्या संख्येन आयिल्ले. घेऊया एक विराम.